पावस हो पडटलोच, पण पावस पडलो म्हणून हे फर्स्ट टाइम आज आमी आयकता. इतकी वर्सां केन्ना पावस पडून रस्ते अशे गेल्ले ना. आणि आज एकंदरीत जर पळयत हे पावसाचेर जे आज सरकार आज पावसाचेर जे दुखयटा, पावस केदोय जरी पडलो व्हडलो हुंवार पसून आयल्यार रस्ते खरे आज तशे उरपा जाय. हे कितें काय म्हणल्यार हे जे कमिशन घेता वयले 10 आणि 15% हे जे कॉन्ट्रॅक्टराक कमिशन दिवचें पडटा इंजिनियरांक आनी हे मंत्र्यांक, हेचो रिजल्ट हो. ऑटोमॅटीक हे काम कमी दर्जाचें जातलेंच. तर 10 आणि 15% कमिशना जर वचत काम तो खंय करपाक पावतलो, तो ते सब स्टँडर्ड कामूच जातलें. आणि हे आतां जे बाकीचे उलयता की पावसाक लागून जालें, हे सगळें फट गजाली आनी दोळ्या उदक लावपाची हें सगळें हें. आणि सरकार आतां कितकोय जर हें करीत, हो सरकार हो व्हडलो फेल्युअर. आणि सादे जे बेजीक नेसेसिटीज हो आमच्या लोकांक दिवंक शकना गोंयच्या. आणि कितें चल्लां तें जर पळयत, हे रस्त्याची परिस्थिती हेजे फुडें हे इतके बेगीन तर जावपाचें ना. दुसरें कितें तरी डिले टॅक्टिक्स. आतां जे कितें आयलां, आयचें मरण फाल्यां उखडपाचें. आज बोब पडल्या म्हणून ते कितें तरी साधन घेवन फुडें आयल्या की तुमी लोकांनी ते फोटो मारपाचे आनी धाडपाचे. काल हांव एका इंजिनियरा कडेन उलयतालो, ते इंजिनियरान स्पश्ट सांगलां की आमी ते हे आमकां सॉर्ट जे फोटोज विविध भागांतल्यान एक वॉट्सॅप नंबर हजारांनी फोटोज कशे ते एका खंय लोकेशनाचेर खंयचे पावतले ते सॉर्ट आवट करपाकूच तांकां 1 म्हयनो वतलो. आनी केन्ना जातलें काम? सो ही परत फटींगपण हांगा. आणि हे केन्नाच जावंक शकना. आणि लोकांनी कितें काम करपाचें?